Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. फातोर्डा ब्लॉक काँग्रेस कमिटी आमचं पूर्ण पाठिंबा गोवा फॉरवर्डाक दितात आणि ही अलायन्स इज अ हिस्टोरिक अलायन्स एंड इट विल क्रिएट अ न्यू स्पार्क इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गोवा. काँग्रेस लेड सरकार गोंयांत घडोवन हाडपाक सगळ्या आमच्यान जें कितें करूंक जाता ते करतले, इन्क्लुडींग कॅम्पेनिंग इन कॉन्स्टिट्युएन्सीज वेर वी डिडंट इवन वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट, नॉट ओन्ली वेर वी वॉन्टेड टू कॉन्टेस्ट. आज सकाळी हांव फोंड्या गेल्लो, जंय आमचो उमेदवार थंय आशिल्लो, जाका तिकीट मेळची म्हणून हांव झगडटा, ताका तिकीट मेळिना, ताका हांवें काँग्रेसी बरोबर लायला. काँग्रेस कडेन जे अलायन्स केलां आनीक ते अलायन्स जाले नंतर जो काँग्रेसीन सीट आनी कॅन्डिडेट जे राजेश वेरेकाराक दिल्या त्याच्या खातीर हांवें मुद्दाम आमच्या अध्यक्षाक सांगलें की तुमी येवन जनतेक सांगा कितें म्हणून की आमची अलायन्स म्हणून, नाल्यार प्रत्येक कडेन कोण कोण कितें कितें उलयत आशिल्ले पूण ती एकदांची आमची युती फोंड्या येवन डिक्लेअर केल्या नंतर तेजेर सगळ्यांची समक्ष आहा पळय न्ही तो काबार जातलो म्हणून, आनी तो आयज काबार जाल्लो आसा. आनी क्लियर कट आमी सगळे दोनूय पार्टी एक जावन हांगा फोंडेचो जो सीट आसा तो निवडून हाडपाक, राजेश वेरेकाराक निवडून हाडपाक आमी काबार जातले. युतीचो धर्म आज गोवा फॉरवर्डान पाळप अशें म्हाका दिसता. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाची युती जाली आनी आज आमचे अध्यक्ष गोवा फॉरवर्डाचे जे आसा विजय बाब तांणी येवन हांगा आमकां सपोर्ट डिक्लेअर केलो. हो युतीचो धर्म आनी खात्रीन आज आमी हो सीट काँग्रेस जिखतली. आनी फक्त फोंडेचो सीटूच न्ही, गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस मेळून गोंयांत 24 सीट तरी मिनिमम ह्या फावट निवडून येतले. हांव म्हज्या म्हऱ्यान ऑफर आशिल्ली पयलीं चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट म्हणून टीएमसीचो. हांवें कितें केली, दार बंद करून ऑफर घेतली ना, सगळ्यांक हांकां बसयले आनी डिस्कस कर म्हणलें. तो प्रशांत किशोर म्हणून डिस्कस केलें, तांकांय सांगलें लोकांक विचारया. लोकांनी आमकां सांगलें तुमकां पिशें लागला काय म्हणून. आमी फुलिल्ले, सगळे फुलतात, पूण कितें आहा पल्स म्हणटा तो लोकांचो धरूंक जाय. फुल्ले, तुजे बँक बॅलन्स वाडली म्हणून राजकारण जायना. ह्या भागात काम करता आसतना आमी पळयल्या लोकांचे प्रॉब्लेम. हे लोक म्हणटा आतांय आपणाक पुन्हा निवडून दिया, आमकां हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे. 15 वर्सां हेंचे कडेन कांय करूंक जालें ना. हांव इन डिटेल कांय वचना, हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां ही म्हारगाय म्हणा किंवा आनीक ज्यो बाकीच्यो गोश्टी आमचे कितकेच प्रॉब्लेम आहा ह्या मतदारसंघात. हो वेळ आयिल्लो आसा तांकां धडो शिकोवपाचो. सो एक संदेश घेवन आयज आमी हांगा आयिल्ले आसा की आमी सगळे एक जावन आमी फायट करतात. काँग्रेसीन जें जें सांगलां तें करून दाखयल्लें आसा. आमी जें सांगतात तें करून दाखयतात. आमकां तो जुमलाय कळना आनी आमकां ती फुटींगपणां कळना. ती फुटींगपणां उलोवपाची जी हें आसा ती बीजेपीची.